मोगाच्यानो जेजूचे पवित्र काळीज दीर्घज वर्काडी हांगा सोबिगार जावन तुमकां सर्वांक हांव आमच्या दीर्घजेन सलच्या वेळांगणी मेळ्याच्या फेस्ताक हार्दिक स्वागत म्हणटा. ह्याच येवच्या आयतारा दिसा फेब्रुवारीच्या 15 तारखेर हांगासर हे फेस्त संभ्रमान चलयता. फाटल्या 35 वर्सां जावन 35 इयर्स जावन हे फेस्त निरंतर चलत आसा. वर्सान वर्स भक्तीगत संख्यो चडत वेता आणि ह्या वर्साय व्हडा संख्यान तुम्ही येजय आणि मुरी मायेता बरेपण जोडी जाय म्हूण आमची आशा आणि अपेक्षा. 3 दिसांनी फ्रीडम रेस्तारा तावन सोनवार म्हणसर सांजेचे 4 वरां जावन आमी चलयतल्या आणि 9 दिसा नोव्हेंट चलत आसा. फेस्ता दिसा सकाळी 9:15 वरां हांगासर आमी सर्व आमच्या दाणीक मान करतल्या. 10:30 वरांचेर आयतारा आमचो बेंगळूरचो निवृत्त आर्चबिशप अधिक मानादी दोतोर बर्नार्ड महाराज बाप हे संभ्रमी फेस्त मीस भेटयतले आणि सर्व आमच्या भक्ती खातीर मागतले. वेळांगणी मायेन ह्या सुवातेर जायते बरेपण केलां. देखून हांगासर जात मत लेखी नासतना लोक हारी हारीन ह्या फेस्ताक हजर जाता. दनपारां फेस्त मीस जाल्लेंच तकडांक संभ्रमाचे फेस्ताचे जेवणी आसा. त्या मातनी सांजेर 6:30 वरां जावन हांगासर एक मनोरंजन कार्यक्रम आसा आणि व्हायरल वैशाली म्हणलो अपूर्बाई तुळू नाटक हांगासर प्रदर्शन जाता. तुमकां हर एकल्या तुमकां सर्वांक आमी हार्दिक स्वागत म्हणटा. येया एकामेकाक सांगा आणि सर्व आमी व्हडा संख्येन येया आणि वेळांगणी माये मारिफात बरेपण जोडया. ती आमचे पासून जेजू लागीं सदांच मागता. देव बरें करूं.